सगळ्यांकय नमस्कार. कुकिंग विथ फॅमिली म्हणल्यार आमगेले सिरीज भितरी आज आमी गोवांतू पणजी आसाची हांगा पणजी भितरी मिगेल नणंद मिगेल बामणाल अक्का आशा किणी रवींद्र किणी बिआर किणी म्हणटाच हांगा तांगेल किणी सुपर मार्केट म्हणून आसा हांगा बारी फेमस तांगेल घरकडे आशा किणील घरकडे आमी येवन पावल्याची मिगेल वन्नी ती कुकिंग एक्सपर्ट सुमार तांणी गोवाक एक सादारण तिक वर्डीक जावन 46 वर्स जाले हांगा गोवांत पणजींतू आसत तांणी भितर ती एक लायक रांदप करता आमी हांगा पुरा जनां आयल्यार आमगेल फॅमिलीच्यान हांगा रावचे भारी टेस्टी जाता तिगेल रांदप तशें ती आमकां आज कसं की स्पेशल करून दाखयता म्हूण म्हणाली मिगेल शूटाक तशें ती कसं करता म्हणून पळोवया तिका ते एक जण चिल्ल्यो त्या एक जण चेडू माई वेल सेटल्ड जावन आसात ही मिगेल दोन्ही नणंद आशा किणी म्हूण सांगून आमकां आदी कसं की स्पेशल करून दित काही कसं म्हूण पळया तीन करचे रांदप चिके डिफरंट आसता चिके हटके म्हणटा पळयाची भारी टेस्टी जाता ती एक कुकिंग एक्सपर्टाची तिगला निमगुया आमी कसं करता कसं करून दिता तूं आमकां आजी हांव आमगेर बामणाले बैलूर गांव बैलूर सायडाक वचचे एक मसाला चित्रान करून दाखयता. ओके चित्रान म्हळ्यार आमगेल फेवरेट आमगेल घरकड पुरो जाणाय आनी तो मसाला चित्रान म्हळ्यार पळया आमी ते कशें करचें म्हणून वसरे वचा पूरा हांगा रेडी करून दवरला. हांव सांगील पळय आतां स्टुडिओ असल्या वेरी आसता म्हूण सांगून सोयी बेडगी मिरसांग शेंगदाणा करिಬೇವು आल्ले मीठ मेथी जीरे थोडी चिंचम थोडी गोड 2 वल्ली मिरसांग हळदी पिट्टी कोथंबरी. ओके आता हें कशें करचें कसं वांटोवचें म्हणून आतां तूं डिटेल जावन सांगता. आतां फस्ट आमकां मासोल करता जाल्यार थोडे इंग्रेडियंट्स भाजून घेवका ते कसं म्हणून हांव दाखयता. ओके आतां फस्ट आमी गॅस जोड तूं हांगा तेल घालून रेडी केला न्हू हय आतां आमी गॅस जोडून भाजूच करया कसं पुरो भाजून घेवका. फस्ट कोथंबरी चिक्के अर्द भाजून येताना जीरे घालचे. ओके कोथंबरी पण ते कोथंबरी घाले कोथंबरी अर्द भाजताना जीरे घालचे. जीरे चिक्क पट्ट जाताना 4 मेथी घालची. इतले घाल्यार पुरो न्हू इतले घाल्यार पुरो हें भाजून घेवका. शीत आमी सुरवेक कोरून दवरका न्हू हय शीत आमी निबर सुरवेक कोरून दवर निवोन रेडी कोर निवोन हय. ओके आतां जालें वय रेडी जालें हय मसालाचें रेडी जालें. आतां हांव मासोल करून दाखयता. सोय घालता एक अर्द कप घाल्यार पुरो सोय हय सादारण ती एक पावा शिताक पावता की एक मुक्काल पाव एक पाव हय शिताक हय एक वडा सोय जावका. सोयी ताका मेन आसूची ताका 2 बेडगी मिरसांग चिंचम गोड एक सनू गोटा कुडक घाल्यार पुरो हय आनी तूं जितली हळदी पिट्टी घालचे म्हळ्यार कलर चेंज देवका न्हय परंबळो येता हेल्थाक खंयच्या हांगा हळदी पिट्टी हें घालून ते गर्र करचें. हें वांटून जाल्लें आतां भाजील कोथंबरीनी भाजून दवरलेली ती घालची आनी वापस एक पावस गिर्र करचें. जशी जस्ट एक पिट्टी केल्यार जालें हय पिट्टी केल्यार उदक आनी घालून ते वांटून जालें. आतां तें वांटून रेडी करून दवरलां. आतां आनी कसं प्रोसिजर आतां नेक्स्ट कायल 2 फुडणो करचें. ओके 2 चमचे तेल नारळेल तेल लायक न्हू हय तूप घाल्यारय जाता आनी लाय जाता. ओके आतां सासम घालें सासम पटपट येताना नेलकड्लो घालचें न्हू नेलकड्लो हिंग जेव घालूस की ना हिंग घालना आले घालचें हिंगा बदला गमा पुरमळेचें स्टार्ट जालां आतां ताका दोन वल्ली मिरसांग आनी आल्ले आनी कजर आतां मेन सोयीची सोयी ताजी वांटून चित्रान्न म्हणटा चिकयेचें दिसता. हय हय आतां मासोल घालचें वांटून दवरलो हय हय
मसालो घालतर भाजी की 2 मिनिट वय 2 मिनिट म्हळ्यार ते पक्कानी सोय नव बेश्टेच अन्नत नव वय थोडे टायम गेल्यार बेश्टेच नव ते उठून दवर हाका थोडे मीठ घालचे मसला मसला घालताचे शिताक मागीर मिक्स शीत वय शीत कितलें घालता म्हण पळोवन मागीर मीठ घालता इतने लायक परंबोळ येता कोथंबरीचे मेथीचे पुराय फ्लेवर हायलाइट जाता सांगा बारी लायक जाता म्हाका आतां खावे म्हण दिसता अशी परंबोळ येतना आतां हें चिक भाजले सोय आनी चिक भाजून आयले आतां ते मसालांनी घालेले ताका तकीत शीत घालचें आनी मागीर ताका तकीत मीठ मीठ आपणे 1 स्पून मीठ घाल ते शिता जावं जाल्यार तितलें मीठ घाल हय आतां हे चंद करून मिक्स करचें हें ब्रेकफास्ट जाल्यार करूं येता ना हय थंय तुका खंय तरी जर्नी करतना कोर्न पॅक करून बरोबर लायता म्हळ्यार ती सोय भात देखून वायट जायना 24 hours वायट जायना लायक अशी रेसिपी अशी इतली सोय घालून चित्रान म्हाका गत नाशिल्लें हांवें डेफिनेटली ट्राय करून पळयता मागीर बामणाल सायडान तो इवारडिकेन तूं एक चित्रान म्हणे फस्ट वाडटा त्या सायडार सिद्धापूर सायडान हां हां पुलावनी नाशिल्ले कुल्ली कालारी वयर आतां आम्ही तोपास मॉडर्न चुकून फुडली काळार गेले ती वय आतां पास असले परत ट्रेंडी जाता आसा ट्रेंडींग जाता चित्रान मागीर हें कसं नाही ते पुळी वगैरे म्हणटा पळयाची वय ते परत आतां पास ट्रेंडींग जाता आसा मात न्ही तांची टेस्ट बारी लायक आनी प्लस हेल्थाकय लायक ते हें आतां चित्रान रेडी जाल्ले आतां हे चित्रान टेस्ट करून पळोवया आमी आतां कितलो वेळ दवरका आतां हें समज होऊन जेवका 1-2 पंत अशी हुनारी 2 पंत चाळका ते समज होऊन जाल्यार वायट जायना कितलेय वेळ दवरल्यार आमी घाल्लेलें शीत पूर्ती होऊन जावका वय वय मसाला आमी हुन्नारला ताजे नंतर आतां शीत घालले तरी वापास सान उज्जार एकड तेकड परतून पूर्ती हुन कोन घेवका वय धांकून धांकल्यार उबे उद्दा पडटा न्हू वय ओके हांगा चित्रान घम चित्रान रेडी जाला मिगेल वन्नी केन्ना सर्व करता केन्ना खावची म्हण राखून बसलें हांव हांगा आतां हें उन्हाची बैदूर सायडाचे मसाला चित्रान रेडी जाला टेस्ट करून सांग ओके हां उन एक प्लेट चित्रान मेळ्ळा म्हाका तोंडाक उदक आयलें कित्याक म्हळ्यार तितलो परंबोळ येता सजे आतां हांवें टेस्ट करून मागीर फस्ट बायटा कशें जाल्ला म्हण हांवें तुमकां सांगता पण नेलकड्लो मेळ्ळो पण्णा भाजीन नेलकड्लो सुपर आसा आतां नेलकड्लोचे की काजूच घालता काजू घाल्यार आनी बेस्ट जाता ते कोथंबरी जिरे मेथी ते भाजून ताजे फ्लेवर आसा पळयाचे सुपर आनी ते सोय घाल न्हू ते पण्णा बदला ना ताजे टेस्ट विंगड आसा आमी चित्रान करताची जाल्यार हांव तुमकां वेळ सांगला म्हगेले वन्नेर चित्रान म्हळ्यार खंयचेय रांदप जेवण जरा हटके हीन केल्लेले हिगेल एक रेसिपी गुळ्ळाचे खतखतो हांव आज पयशी फुडें तुमकां करून दाखयला सुपर जावन आशिल्लें तुमी करून आसतलें म्हण लागता ताजी लिंक हांव डिस्क्रिप्शन बॉक्सा भितर घालता तेवूय हेवूय दोन्ही तुमी करून पळोवका आनी असल रेसिपीसाक म्हगेले शेड्रसा कुकिंग चॅनल पूरा जणांनी सब्सक्राइब करका लायक करका शेअर करका आनी कमेंट करका थँक यू फॉर वॉचिंग